म्हणा आज तुमच्या हॉस्पिटलां मेडिकल कॅम्प आसलेलो, कितें सांगपाक सोदता तुमी? आज 17 सप्टेंबर आमचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिवस. त्यांच्या निमित्तानं 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत हो सेवा पखवाडा म्हणून मनयलो वतलो. त्याचोच एक भाग म्हणून हा जो सशक्त नारी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियानाच्या तर्फे अंतर्गत हो मेडिकल कॅम्प हांगा आयोजीत जाल्लो आसा. आमचे कुडचडे मतदारसंघाचे MLA श्री निलेश काब्राल सर आनी त्यांचे पदाधिकारी आणि आमची कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुडचडे यांच्या जोड पावलान हो कॅम्प घडून आयिल्लो आसा. ह्या कॅम्पाक आमचे कन्सल्टंट्स म्हणजे स्पेशालिस्ट डॉक्टर्स, ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट, ऑर्थोपॅडिक, फिजिशियन, ENT सर्जन हे आमकां लाभिल्ले आसात. आणि आज सकाळचें रजिस्ट्रेशन सुरू जावन जवळ जवळ 200 लोकांच्या वयर रजिस्ट्रेशन आतापर्यंत जाल्लें आसा आणि लोक ह्याचो लाभ घेतात. ह्या मेन ह्याचो कार्यक्रमाचो उद्देश असा की मेन भर दिला हो महिला वर्गाचेर. हे खातीर म्हणजे ॲज अ नेम सजेस्ट स्वस्थ नारी म्हणजे जर नारीचं आरोग्य जर व्यवस्थित उरलें जाल्यार परिवारय व्यवस्थित उरता. सो मेन फोकस ऑन फिमेल स्टाफ, फिमेल हे आणि चिल्ड्रन, सो दॅट ही फुडली पिढी आमची व्यवस्थित निरोगी उरतली. आणि ह्या कॅम्पा भितर आमची स्क्रिनींग जातलें फॉर डायबिटीज, हायपरटेन्शन, प्लस सगळे कॅन्सर्स, ब्रेस्ट कॅन्सर, सर्वायकल कॅन्सर, ओरल कॅन्सर, मागीर एनिमिया खातीर, मागीर आमची TB स्क्रिनींग कॅम्पेन आसली. जशें काय TB आमचे पंतप्रधान मोदीचेंय एक स्वप्न आसा की बाय 2025 भारत हो TB मुक्त जावचो. त्याच्या अंतर्गत सुद्धा आज मोस्टली TBचे स्क्रिनींग, पेशंट कोण आसा तेंचे स्क्रिनींग जातलें, एक्सरे काडले वता आणि तेंचेय जितल्या बेगीन डायग्नोसीस जाता तितल्या बेगीन तेंचे करून तांकां ट्रिटमेंटाचेर घालतले. हो मूळ उद्देश हेचो आसा. सो आज आमकां हे कन्सल्टंट लाभिल्ले आसा. तेंच्या आमच्या कुडचड्याच्या नागरिकांनी तांचो लाभ घेवचो, कित्याक आमच्या हॉस्पिटलान हे कन्सल्टंट स्पेशलिस्ट पाविल्ले आसा. सो तेंच्या शिक्षणाचो आनी तेंच्या डिग्री जी आसा तेंच्या खातीर आमकां आमच्या लोकांनी कितें तेंचे दुयेंस आसा तेंच्या कडल्यान निरसन करून घेवन तेचो लाभ घेवन आपली काळजी घेवची. जमलेल्या सगळ्यांक देव बरो दीस दिवन व्हेरी गुड मॉर्निंग. आयच्या हेल्थ कॅर जो आमी नॉर्मली हॉस्पिटलान डेली OPD आसता, पूण आज स्पेशलिस्ट GMCतले जे दोळ्याचे, हार्टाचे, बाकीचे सगळे OPD बसलेले आसा सत्ताय जे कॅम्पाक लागून. नॉर्मल डॉक्टर जे सदांच मेळटात. आयचे कॅम्पाक जो आमी आज केल्लो आसा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीचो बर्थडेच्या निमतान हांगा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे मंडल आणि आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत बाब आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी हो कॅम्प हांगा घडून हाडला. हे कॅम्पाक आमचे मध्ये चेअरपर्सन आमचो प्रसन्नाबाब भेंडे, सरपंच आमची कविताबाई, आमची डॉक्टर CHCची इन्चार्ज डॉक्टर मेघा, आमचो भारतीय जनता पार्टीचो मंडळाचे अध्यक्ष मनोज, तसेच आमचे काउन्सिलर योलंडा, काउन्सिलर रुचा, काउन्सिलर विश्वास आणि मुद्दाम हे इंटिग्रेट करून घेवपी 2 दोतोर येयले आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाचे डॉक्टर उत्कर्ष, डॉक्टर निलिमा आणि बाकीचे सगळे डॉक्टर, स्टाफ, नर्सीस आणि आमचे हांवूय एक पेशंट आणि म्हज्या वांगडा सगळे बाकीचे पेशंट जे स्वता खातीर हांगा येयल्ले आसा तांकां हांव वेलकम करता. आनी करता तेन्ना एक लक्षण हाडटा की आज म्हज्या फाटल्यान तुमी 3 बोर्ड पळयता आणि एक बोर्ड जो मुख्य बरयल्लो आसा की स्वस्थ नारी शक्त परिवार. म्हणजे कितें, म्हणजे परिवार जो बरो आसपाक जाय ते परिवाराची नारी बरी आसपाक जाय. आणि तेजे खातीर हो जो आज हेल्थ कॅम्प हांगा घडून हाडला स्पेशली महिला वर्गाक चड ध्यान, आनी की आमकां ना पूण चडशे महिला वर्गाचेर चड लक्ष आसा. म्हणजे हांगा जे डॉक्टर येयल्ले आसा ते तुमचे खातीर येयल्ले आसा चड. आणि तेजे खातीर हांव पुलीस खातीर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस जी आज डॉक्टर रुपा जी इन्चार्ज आसा तिका थँक्यू म्हणटा. आणि इतलेंच मागता की आयचे कॅम्पाचे जो मेन मुद्दो आसा, कॅम्पाचो मुद्दो होच की आमी आमचे बिजी लायफान खुबशी गोश्टी फुडें व्हरता. ऑफिसाक आशिष बाबा आमचो खूब जुनो कार्यकर्तो तेन्ना सांगता की आमी आमचे स्वता खातीर टायम काडून पडटलो. आनी आज आमी पळयता की देशा भितर खुबशे दुयेंस जे आसा हे कितें जर पयलीं जालें जाल्यार आमकां तेजे इलाज करूंक जाता. आमी पळयता की महिला वर्गा भितर ब्रेस्ट कॅन्सर हे आतां एक चड जावपाक लागला.
पूण आमी मातशे चुकले हांगा ते वचपाक सोदना लसता आमी खुबशे कॅम्प करता पूण लोक महिला वर्ग येना म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हे आमचे लक्ष करून आमचे स्वताचे पयले जर हेल्थ बरें आसा जाल्यार बाकीचे गोश्टी आमी परिवारा खातीर करूंक शकता आज बरें दिसता की चवकशी जाली आज आमचे ओपीडीन ऑलमोस्ट 150 लोक म्हणजे ऑलमोस्ट 150+ लोकांनी आतां रजिस्टर केलें हांव पळयता आनी चालू आसा रजिस्ट्रेशन पूण एक लक्षात दवरपाक जाय रजिस्ट्रेशन केलें जायना आज जेन्ना कॅम्पान खंय तरी तुका फुडलो जे तुका त्रास जाता ते तुमकां सांगता हेजे खातीर जर म्हाजो कितें हेल्प जाय आमी खंयचो एपॉयंटमेंट घेवपाचो उत्तर स्टॉप आसा GMCचे डॉक्टर येयल्ले आसा हांव थँक्यू म्हणटा आनी म्हणटा इतलेंच की तुमी स्वताचे कॅम्पान हेल्थ चॅकअप करून घेवचे जे कोण येवना तांकां आपयचे आमचे मतदारसंघात 28,000 वोटर जातात आनी ती मागीर भुरगीं आनी टायमाचोच आसतले म्हणजे 35,000 लोक मिनिमम आसतले जे उजडा वयल्या आनी भायल्या शेतांत आनी 40,000 लोकांतले आमी 150 लोक हांगा येयल्ले आसा म्हणजे बाकीचे लोक कित्याक येवन आमकां खबर ना पूण जेन्ना हांव इतलेंच मागता की लोकांनी एकमेकांक सांगून जे जे स्वता खातीर आपणाचे हेल्थ सांबाळपा खातीर टायम काडून हांव सदांच सांगता टायम काडपाक जाय आनी मागीर बरें ना तेन्ना मागीर चड टायम पडटा पूण तेजे खातीर तुमी सगळ्यांनी टायम काडलो पयलीं तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बाकीच्यांकूय अशें तुमी सांगचें एनकरेज करचें की हांव काल एक फंक्शनाक सांगतलो की आमचे देशाचे भायले देशांत जशें आमी अमेरिका म्हणटा युरोपियन कंट्री म्हणटा कंपल्सरी 40 जातली एक तरी पयली एंडोस्कोपी करता आनी आपणाची पोटां नांवां आनी कितें चॅक करता आनी मागीर 45 वा 50 जाता तेन्ना तांकां कोलोनोस्कोपी करता हें कितें हें म्हणणें कितें म्हणजे तांकां चॅक करपाचें जे भायल्यान आमी तपासता पूण आमचे भितरल्यान कितें आसा तें कळना ह्यो गोश्टी जर आमी रेग्युलर आमी दवरली वर्साक 1 या 2 फावटी वो 2 वर्सांनी 1 फावटी तरी जसो जसो एज वाडटा आमकां आमी पयलीं भशेन भुरगीं उरना तेन्ना आमी जर हे एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी ही गोश्टी आमी हे हांगा करपाचो प्रयत्न करता हॉस्पिटल ते भशेन बांदलेले आसा फाटीं विश्वजीत बाबान CMान एड काडला दोतोर मातशी कमी आसा दोतोर आपणाचे खंय पळयता पूण मागता 17 वेळा की लास्टाक ज्यो गोश्टी आसा हांव जे दोतोर आज येयल्ले आसा हांव तांकां मनांतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हे जो हेल्थ सेंटर आसा असो बरो हेल्थ सेंटर आसा डॉक्टर मेघा तेजी टिमीन हांगा बरो निवड दवरलेलो आसा निवड दवरलेलो जावचें ना बाकीचे गोश्टी हांगा हे वाठारांत जावपाक जाय बेगिना बेगीन हांव उत्कर्श बाबाक सांगता की एड काडलेलो हांगा फॉर डॉक्टर्स म्हणजे हांव फाटल्यान लागून केल्ले ती मातशी बेगिना प्रोसेस करून तेंचे हांगा घालपाचो प्रयत्न करचो आनी सो दॅट हें हॉस्पिटल इन द रायट रनर्स हेल्थ आय नॉट सेइंग 100% बट दीस केटर्स टू लॉट ऑफ एरिया सो तेजे खातीर हे सगळे दोतोर हांगा येवपाक जाय हे लक्षांत दवरून देखून एकदा हांव डॉक्टर मेघा आनी टीम डॉक्टर निलिमा आनी डॉक्टर ताका हांव थँक्यू म्हणटा आनी तशेंच तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी स्पेशली राजन सर आनी बाकीचे जे ऑर्गनायझींग टीम जी आज आमचे खातीर हांगा केल्ली आसा टायम काडून सगळी वेवस्था केल्ली आसा हांवूय थँक्यू म्हणटा आनी इतलेंच मागता की असले हेल्थ कॅम्प जेन्ना घडोवन हाडटा सरकार वो आमदार वो आनी कोण कोणूय जावं तो सोशल वर्कर जावं कोणूय जावं कॅम्पा भितर भाग घेवपाचो जो आसा हो सुवाळो ते सगळ्यांनी दवरचो अशी विनंती करता तातूंत एका जमलेल्याक सगळ्यांक देव बरें करूं तशेंच सगळ्या डॉक्टरांकूय देव बरें करूं धन्यवाद आमच्या माननीय आमदारान भारतीय आमदारान श्री निलेश काब्रालान बऱ्यातली बरी म्हायती दिल्ली आसा आनी ते सदांच आमच्या कुडचड्या हॉस्पिटला खातीर वावरत आसतात आनी कितेंय जर तर जाय जाल्यार ताचे हाडपा खातीर ते आमकां सदांच मदत करतात म्हणजे ते जोरदार ताळयो मारच्यो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.